सो जेन्ना आमी कुडचड्यार काम करताले तेन्ना आमचो जो कुडचड्याचो कोऑर्डिनेटर आसा आदित्य देसाय त्याने त्याच्या टिमीन बसून जेन्ना थोडे रिसर्च केलो आरटीआयज घातले तेन्ना आमकां एक कुडचड्या म्युनिसिपालिटीचे जो गार्बेज डंपिंग चालू आसा थंय कशें कितें मिसमॅनेजमेंट चल्ला, कशें कितें थंय फ्रॉड चल्ला, कशें कितें एक स्कॅम चल्ला ते लोकां फुडें हाडपाक लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। हांव मागतां आदित्य देसाय कडेन की तेणे सविस्तर हे खंयच्यान सुरू जालें, भितर कितें तुमी आमी आरटीआय घातले, त्या आरटीआय पासून आमकां कितें मेळ्ळें आनी सद्याची परिस्थिती कितें आहा ही लोकां फुडें मांडची। थँक्यू। सो थंयचे जे लोकल्स असले काकोडा गांवचे ते आमचे कडेन कंप्लेन करपाक लागले की गार्बेजीचो डंप आसा, पोल्युशन जाता, तांकां एअर पोल्युशन असले, मागीर थंयचे जे शेतकार बोवाळ मारताले की तेंच्या शेतान खंयच्यान तरी उदक येता आनी सगळें तेंचो क्रॉप डॅमेज जाता सगळें अशें करून। जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें सगळ्यांच्यानी पयलीं क्रिटिकल सांगूं तुका एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा तो म्हणल्यार मिस्टर काब्राल, तेगेली स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज कुडचड्यां। जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय एक डंप आसा। सो आमी तेजेर आरटीआय मारपाक स्टार्ट केलें। जेन्ना आमी आरटीआय मारली तेंकां म्हणलें आमी की एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज नोटिफिकेशन आसा which was given on 8th April 2016 regarding solid waste management rules 2016 आणि तेजेर एक एनजीटीची ऑर्डर आसा तेतून भितर त्यांनी कंप्लायन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणून आसलें। आमी त्या ऑर्डरीच्या अंडर आणि हो जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स आसा तेच्या अंडर आमी आरटीआय मारली। तेतून आमी कितें मागलें, तेतून आमी मागलें की तुमचो जो डंपिंग साइट आसा तेजी फॅसिलिटी, तेजो मॅप दिया, तेजी डंप साइट जो आसा तेजे डिटेल्स दिया, तुमचो जो बफर झोन आसा तेजे डिटेल्स दिया आणि तुम्ही जे टॅक्स कलेक्ट करता त्याची डिटेल्स दिया म्हणून। सो जेन्ना आमी ही आरटीआय मारली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेंचे कडेन कांयच ना, तेणी ती आरटीआय फॉरवर्ड केली। आरटीआय कितें केलें फॉरवर्ड 3 पॉइंट जे आसले तेतूंतले ते तेणी फॉरवर्ड केले कोणाक, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक। आणि तेतूंतल्यान आमकां रिप्लाय कितें मेळ्ळो की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा की कुडचडे जी म्युनिसिपल काउन्सिल वायड लेटर तेतून थंय वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी ना, थंय म्हणटा तो डंप साइटय ना, थंय म्हणटा बफर झोनय ना। हे कुडचड्यार परिस्थिती, डंप ना हे ना आनी ते डंप करता ते खंय करता ते मागीर सांग तुमकां डिटेल्स। मागीर आमी तेंचे कडेन टॅक्सेशनय मागलें। सो हे म्युनिसिपालिटी कडेन आसा। सो हे वर्सात अप्रॉक्सिमेटली 30-30 लाख वसूल करताय। सो तेणी 2021 एक दिले आमकां आणि एक दिले तेणे आमकां आय थिंक 2019-20 हे डॉक्युमेंट्स दिले। आमी आनी एक आरटीआय मारली सायमल्टेनियसली, तेतून आसले की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आरटीआय, की तुम्ही त्या सर्वे नंबरा भितर कितें कितें कन्स्ट्रक्शन केला, थंय कितें वॉल मारला, गेट मारला, हे मारला, ते मारला, सगळें आसले जें मारला तेजे डिटेल्स दिया म्हणून। सो ते कितें रिप्लाय करता, नॉट एबल टू ट्रेस इन्फॉर्मेशन म्हणून। आता ही सिमिलर आरटीआय आमी बाकीच्या पंचायतींनी मारली, बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी मारली, ते प्रॉपर आमकां तेणी डॉक्युमेंट दिला सगळें करा, पूण कुडचड्यार आमी तेणी दिलीच ना। वयल्यान आमकां 2-2 महिने नाचयले न्ही, रिप्लाय फायल कर ह्या फायल कर करून। आता जेन्ना आमी सर्वे नंबर इन्व्हेस्टिगेट केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो एक प्रायव्हेट फॉरेस्ट एरिया भितर कॅटेगरायज केलें। एक न्यूजपेपराचें नोटिफिकेशन आयिल्लें, वो ज्या जाग्यार तुम्ही डंप करता तो एक प्रायव्हेट फॉरेस्ट एरिया म्हणून आयिल्लें। सो इन शॉर्ट एनवायरमेंट मिनिस्टराच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जो प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड आसा तेतून तुम्ही डंप्स घालता गार्बेजाचे, जे तुमचे कडेन कांयच डिटेल्स ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचे, हे तुमचे आरटीआय सांगता तुमचे कडेन कांय डिटेल ना, भितर कांय ना कांय ना, आणि वयल्यान तुम्ही तेजेर टॅक्स वसुली करता। सो हे कितें जाता, जेन्ना तुमचे कडेन कांय ना तेन्ना तुम्ही वसुली आनी कसली करता। एक सादो मनीस जर कितें हे करता रोकडे येता तुम्ही हे टॅक्स भरा, ते करा, अशें करा, तुमगे जो बिझनस आसा तेजे, आनी तुम्ही जो बिझनस रन करता हांगा तेजी तुम्ही वसुली केला आणि तुमचे कडेन बेस डॉक्युमेंटेशन तेजे कांयच ना पळय नोटिफिकेशना प्रमाणे। आता कुडचड्या म्युनिसिपालिटी पळया आमी इतले जाले। आता ही गार्बेज डंप जी आसा, गार्बेज डंपा लागून सगळे फार्मर्सा प्रॉब्लेम जाता, सगळे जाता, तेणी सगळ्यांनी रेज केलो, वॉइस आपलो, हे केलें, आमी मोदी डॉक्युमेंटरी सिरीज रिलीज केली तेजेर।
अजून त्यांनी ऍक्शन घेतलीच ना. वयल्यान फार्मर्सांनी एक क्रॉप त्यांचा जो आसा तो त्यांनी बंद केलो. आता ते फक्त वायनात रोयता मागीर. आता कुडचड्या म्युनिसिपालिटी जी आसा तेतून पयलीं एक एक्स त्यांचो चेअरपर्सन आसलो तो आता उडी मारून बीजेपीतल्यान काँग्रेसी आयला. इतलेंच न्ही, आता जो एक्झिस्टिंग पॅनल आसा तेतून भितर आप आसा, काँग्रेस आसा, एमजीपीचे काही लोक आसा असो आसा आणि एक स्वाभिमान पॅनलय म्हणून आसलो. सो जेन्ना हो आप जो आसा तो म्हणटा भ्रष्टाचार बिलकुल नाही होणे देंगे म्हणून, देन you are in the municipality, I don't know what you are looking at, what is this tax being collected for, why this 30 lakhs is being collected for, and what are these documents. जो जे आपाचे लीडर आसा ते तुम्ही प्लीज तुमच्या जो इलेक्टेड काउन्सिलर इलेक्टेड आसा ते विचारच्या तुम्ही म्युनिसिपालिटी किती काम केले, what is this document and what is this tax is all about. You are a part of the municipality. Now we will look at other. आणि जो गिरीश एक सांगता न्ही हाऊसफुल झाले म्हणून एक काम कर, कुडचड्या वय आसा न्ही तो पॅनल रिकामी कर, थोडे बरे लोकांक घ्या भितर. स्ट्रेट फॉर सांगतो का. One more panel which was there, which is called as Swabhiman panel. This Swabhiman panel was so-called supported by so-called activists and so-called good people. They videos bhi release kar le. So I want to tell those people, please now release your videos regarding this. जे टॅक्स कलेक्शन करता आणि कुडचड्या वयल्या लोकांकडल्यान आणि हो जो विदाउट डॉक्युमेंटेशन आणि प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड जे आसा तुमगेल्या स्वाभिमान पॅनलान सुद्धा हांगा भितर हेचेर आवाज काडले कडेन ना आणि तुम्ही स्वाभिमान राखपाच्यो गजाली करता आता. This is what has happened. Okay, now I put on the demands which are there, which are clear cut. First of all, was a garbage dump. I will call it totally it is illegal because it has been dumped in a private forest land. प्लीज रोकडो तो एम्प्टी करचो. तुमच्या फार्मर्सांक त्रास जावपाक जायना. तेंची जी शेतापाड जाल्यात ती परत तांकां दोन्ही क्रॉप्स घेवपाक मेळपाक जाय आणि तांकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना. सो इमिडिएटली प्लीज रिमूव दिस गार्बेज डंप. सेकंड थिंग, वी नीड द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द ऑफिसर्स इन्वॉल्वड इन ऑल दिस. जे ऑफिसर्स आसात, जे काउन्सिलर्स आसात, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो जो कोण आसा हितून भितर इन्वॉल्वड तेंचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. नॉट ओनली दॅट, जे क्लियर कट गाइडलाइंस आसा सेक्शन 15 of the Environment Protection Act, these people who are found in the investigation should be prosecuted under section 15 of the Environment Protection Act. And if the municipality मुद्दामून जर हे करता, if it is purposely doing it, then please disqualify the municipality. These are clear cut demands which I am putting forward. आता जशे आदीन सांगले की हे म्युनिसिपालिटीन विदाउट प्लॅन, विदाउट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, विदाउट एनी अप्रुवल येदो व्हडलो तेंच्यांनी गार्बेज सायट थंय क्रिएट केल्ली आसा. थंयच्यान सगळे जे पोल्युशन जाता ते सगळे शेत रोयता आमचे गोंयकार, ते गोंयकारांक तो जाता, तेंची शेतां पाड जाल्यात, तेंचे लायव्हलीहूड काबार जाला. हेजेर सगळ्या पॅनलाचे, सगळ्या पार्टीचे लोक ते कुडचड्या म्युनिसिपालिटीन आसा पूण कोणूच हेचेर आवाज काडिना आणि वर्साक 30 lakhs प्लस टॅक्स लोकांकडल्यान ते कलेक्ट करता. साधे जर यांच्याकडे गार्बेज मॅनेजमेंट प्लॅन जर यांच्याकडे सारको ना, गार्बेज मॅनेज करपाचो सिस्टम जर यांच्याकडे सारको ना, जर ते एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्याचेर ते प्रायव्हेट फॉरेस्टान ते डंप करता, हे जर चलता जाल्यार हो एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर गोंय कशें राखतलो, हो व्हडलो क्वेश्चन आसा. आमी मागता म्युनिसिपालिटी कडेन तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची, तेंच्यांनी जे डिटेल्स दिला आमकां हे तेंच्यांनी डिटेल दिल्ले आसा. हेच्याहून आनी जर कितें तेंच्याकडे डिटेल्स आसा, जर आनी कितें फॅक्ट्स आसा जाल्यार ते लोकांच्या फुड्यान मांडचे. कित्याक आमी जेन्ना तुमच्या कडेन इन्क्वायरी केली, आरटीआय घातली, तेन्ना तुमी आमकां सगळो नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिलो की तुमच्या कडेन कांयच ना म्हणून. तर तुमच्या कडेन जर आसा जाल्यार लोकांक दाखोवचें, आनी जर तुमच्या कडेन ना जाल्यार प्रायव्हेट फॉरेस्टान आमी आतां भितर तेजेर लिगल कितें एक्शन घेवपाक जाय ती आमी घेतले. आमी सांगपाक सोदता की तुमी हे प्रायव्हेट फॉरेस्टान जो तुमी डंप घातला जाल्यार लोकांची शेतां भाटां काबार करून उडोवपाचो तुमचें षडयंत्र जें आसा पळय, आनी मागीर ती जागा कन्वर्ट करून व्हडल्या बिल्डरांक विकपाचो जो तुमचो प्रयत्न आसा तो आमी सक्सेसफूल जावपाक दिवचे ना. सो प्लीज काब्रालाक सांगता तेणी आनी बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जे कोण काउन्सिलर्स आसा थंय तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे जे कितें आसा तेजेर लोकांक क्लियर करचें
कित्याक हो धाकटो जागो न्हू, हो व्हडलो जागो आसा, आख्खो वयर तो प्लॅटो कसो आसा तो प्लॅटो तेंच्यांनी घेतलेलो आसा आनी थंय फुल गार्बेज डंपिंग जाला. थंय कन्स्ट्रक्शन पासून चालू जाला विदाउट एनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. कित्याक आमच्या कडेन जेन्ना आमी आरटीआय मारली कुडचोरे म्युनिसिपालिटीन तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ही कन्स्ट्रक्शनाची फायल तेंच्या कडेन सध्या ना, ते ट्रेस करपाक शकना. म्हटल्यार 100% हितून कितें ना कितें तरी गोलमाल आसा अशी आमकां खात्री आसा, आमकां गॅरंटी आसा. सो फुडें कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय हेच्या फुडें आमी आमच्या सायडीनसून चालू करतले. Manoj, who is responsible? Municipality is responsible and Nilesh Kabra is responsible. दोनूय रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक बींग एन एमएलए आनी बींग एन एनवायरमेंटल मिनिस्टर फाल्यां कितेंय जर फायल वयतली जाल्यार एनवायरमेंटल तेका क्लियरन्स जाय. कित्याक गार्बेज सायड तुका बेश्टी कितें जायना. सो हेका कुडचोडे म्युनिसिपालिटी ती जिम्मेदार आसा आनी बींग एन एनवायरमेंटल मिनिस्टर आनी बींग एन लोकल एमएलए निलेश काब्रालूय तितलोच हेका जिम्मेदार आसा. आनी आयज सगळे जाण जाणा गोंयांत, सगळे आख्खो वर्ल्ड जाणा की गार्बेज म्हटल्यार पयसो. जसो संसोडोचेर पयसो करून काबार जालो, जसो सालिगांव आयज पयसो करीत आसा, तसोच सेम नेक्स्ट संसोडो आयज कुडचड्यार हाडपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी त्या लोकांक जशे संसोडोचे त्रास बाकीच्या नेबरिंग लोकांक जाता, विसिनिटीच्या लोकांक जाता, तसो सेम त्रास, सेम वास, सेम पोल्युशन आयज कुडचड्याच्या लोकांक जावपाचें आसा. आनी हेका जिम्मेदार म्युनिसिपालिटी आनी निलेश काब्राल हे दोगूय जाण आसा. How many days you are giving to approve? आमी आता आमचो लीगल एडवायझरा कडेन बसून आमी आमची लेटर ड्राफ्ट करतले. आमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीकूय लेटर ड्राफ्ट करतले, सेंट्रलाकूय ड्राफ्ट करतले. त्याच्या उपरांत आमी तेंका एक वॉर्निंग लेटर दितले. कित्याक आमी अजून मेरेन तेंका वॉर्निंग लेटर दिवंक ना. सो आमी म्युनिसिपालिटीक वॉर्निंग लेटर दितले. तेंका आमी 15 दिसांचो टायम दितले तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय करपाक, लोकांक फुडें तेंच्यांनी कितें तें क्लियर करपाक. आनी हे जर ते करिना जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक रेडी आसा. Manoj, one more thing. A few days back, Aam Aadmi Party told कि they will give a job for every in each house. Plus they will give a 3,000 for the unemployed person. Plus त्यांनी आणि एक सांगला की they will give a free water. Yes. So what do you like to say about this people? पहिली म्हटल्यार आम आदमी पार्टी जे जॉब्सान जे उलयताले तेंच्यांनी ते उलोवची न्हू. कित्याक फाटल्या म्हयन्यात ह्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यात जो CMIचो जो रिपोर्ट येयला अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, तितून टॉप 10 दिल्ली आसा 11.6% आसा, त्याच्या वयर गोंय आसा 12.6%. सो केजरीवालान तरी ते उलोवचे न्हू. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार तेणी आपल्या 2015च्या विजन डॉक्युमेंटान तेणी बरयल्ले की आमी 8 लाख जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून. ते 8 लाख जॉब्स अजून क्रिएट जाल्ले ना. सो जॉब्सांचे तरी तेणी उलोवचे न्हू. आनी सेकंड थिंग तो सांगता की आमी जे अनएम्प्लॉयड जी फॅमिली आसा, म्हणजे ज्या फॅमिलीन कोणूच कामाक वचना त्या फॅमिलीन आमी 3,000 रुपया दितले म्हणून. जाल्यार हांव केजरीवालाक सिंपल क्वेश्चन विचारपाक सोदता. तेणी पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सात सांगले की आपूण कितें उलयता आमी ते पयलीं स्टडी करता, रुपयाचो हिशोब आमी दवरता आनी मागीर आमी उलयता. हांव केजरीवालाक एक क्वेश्चन करपाक सोदता, तेंच्या लिडरांकूय एक क्वेश्चन करपाक सोदता की जर तेंच्यांनी स्टडी केल्यार तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिवचो, तेंच्यांनी लोकांक सांगचे की अशे अनएम्प्लॉयमेंट एकट्याक कोणाक ना अशे कितले फॅमिली गोंयांत आसा. सेकंड म्हटल्यार ते गोंयकारांक दिवपाक सोदता. हे गोंयकार कोण भितर मायग्रंटू येयले, 15 वर्सांची रेजिडन्सी येयली, 10 वर्सांची, 5 वर्सांची, 30 वर्सांची अकॉर्डिंग टू भूमिपुत्र बील कितें ते तेंच्यांनी क्लियर करचे. मागीर जे 3,000 रुपया तेंच्यांनी फॅमिलीक तेंच्यांनी दिवपाचे ठरयला ते अनएम्प्लॉयडाक ते म्हणूंक ना. कित्याक जेन्ना आदींची नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना तेणी क्लियर केले की ते फॅमिलीक वयतले. जाल्यार ते फॅमिली मेंबर खंयच्या मेंबराचेर वयतले? हेड ऑफ द फॅमिली वयतले, आवयच्या नांवार वयतले, बापायच्या नांवार वयतले, कित्याक 3 जाण भुरगीं आसा त्या 3 जाणांतल्या भुरग्यांच्या खंयच्या नांवार वयतले काय ते 3,000 रुपया जर 5 मेंबर आहा जाल्यार 5 मेंबरांच्या नांवार वांटून वयतले. कित्याक हो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय आसा. कित्याक जेन्ना तूं 3,000 रुपया खंयच्या फॅमिलीक दितलो, सरकार तुमचो येवचोच ना, पूण आमी एक सांगता तुमकां की जर ते 3,000 रुपया गेले खंयच्या फॅमिलीक जाल्यार त्या 3,000क लागून, कित्याक ते फॅमिलीक वयता जाल्यार तेका लागून बाकीच्या फॅमिलीन त्या पयशांक लागून झगडी जावपाचे चान्सीस भरपूर आसा. भावा भितर, भावा भयणी भितर, आवय भुरग्यां भितर, बापूय भुरग्यां भितर, बायला भुरग्यां, आवय भाव बायला भितर झगडे जावपाचे, फॅमिली डिस्प्यूट जावपाचे भितर शक्यता आसा. ते तेणी कशे तेंचे टॅकल करतले ते तेणी सांगपाक जाय. मागीर तेणी सांगले की आमी 5,000 रुपया जे हे आसा आमचे टुरिझमाचेर डिपेंडेंट आसा, मायनिंग डिपेंडेंट आसा, तांकां 5,000 दितले. थंयसरूय तोच क्वेश्चन येता की तो कोणाक वयतले 5,000 रुपया. आनी तेणी सांगला की टुरिझम जो मेरेन लायनीर येना, तेंचो इन्कम स्टेबल जायना, तो मेरेन आमी तांकां 5,000 दितले. जाल्यार तो स्टेबिलिटी
व्हॅल्यू कितें 10,000 20,000 50,000 कित्याक जो कोण करोड जोडटा तो म्हणटलो आपणाक 1 लाख म्हयन्याक येता जाल्यार आय एम नॉट स्टेबल म्हणटलो. फाल्यां कोण 10,000 जोडपी ताका जर 3,000 येता तो म्हणटलो आय एम नॉट स्टेबल. जाल्यार वॉट इज द व्हॅल्यू, तेंच्यांनी कितें व्हॅल्यू फिक्स केला की हेच्या सकयल जर तुजो इन्कम जाल्यार आमी तुका 5,000 दितले. हे तेणी क्लियर करचे. मायनींग डिपेंडंटांचे सेम तेणी क्लियर करचे की तो पयसो एक्झॅक्टली वयतलो कोणाक. आनी सेकंडली तो जेन्ना म्हणटा आमचो हेच्या फाटल्यान एक स्टडी आमी करता जाल्यार ती स्टडी तेणी आउट करची की कितले फॅमिलीक ते पयशे वयतले, कितलो करोडाचो बजेट जो आसा पळय तो तेणी तेका एलोकेट केल्लो आसा. हे तेणी दोनूय एक गजाली तेणी क्लियर करचे. आनी पयली म्हटल्यार एवरी टायम जेन्ना तो दिल्लीच्यान गोंयांत येता तेणी एक क्लियर करचे की पयली तेचो जो 70 पॉयंट मॅनिफेस्टो 2015 आसलो भितरले फक्त 35% जे प्रॉमिसेस आसा पळय ते कंप्लीट जाला. 65% जे तुजे प्रॉमिसेस असले पळय ते अनफुलफिल्ड आसा. हो तुमच्या दिल्लीच्या भरपूर सर्वेरांचो रिपोर्ट आसा बिफोर 2020 इलेक्शन. आनी जेन्ना तुजो 2020 इलेक्शनाचो जो मॅनिफेस्टो तुवें रिलीज केलो तो फ्रॉम 70 पॉयंट इट केम डावन टू 28 पॉयंट. आनी 28 पॉयंट केलो भितर तुजो जो तुवें टॉयलेटीचो तुवें आश्वासन दिलें लोकांक की 2 लाख टॉयलेटी बांदतले ते 2020 मेरेन 22,000च टॉयलेटी जाल्ले. जाल्यार ती तुजी प्रॉमिस कित्याक तूं हें करिना. तूं सांगता जो के मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं. जाल्यार ते 70 पॉयंट प्रॉमिसीस तुवें कंप्लीट केले काय ना हेचो रिपोर्ट पयलीं तुवें गोंयकारा फुड्यान दवरचो. ना जाल्यार दिल्लीच्यान फ्लायटाचे पयशे गव्हर्नमेंटाचे आमचे बसांतले पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे मोडून तूं तुजे लिडर हांगा येवन भोपके दिवं नाका. हे भोपके तुमकां दिवपाक जाय. तुमी दिल्ली बसा, दिल्लीच्यान तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेया, आमी आयकता. त्यापेक्षा हांगाल्यान मांबरे आसा कोण आसा तांकां व्हर थंय बसय आनी तांकां थंय बसय आनी थंयच्यान लायव्ह कर. आमकां फरक पडना. पूण गोंयांत लोकांचे पयशे मोडून फक्त हांगा भोपके दिवपाक गोंयांत येवपाची गरज ना. आनी पयलीं म्हटल्यार केजरीवालाची गोंयांत गरज ना. गोंय आमचे गोंयकार राखपाक आमी समर्थ आसा. जशें केजरीवालान म्हटलें की हांगा बाकीचे पार्टी भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक घेतात आनी कामां करतात तशें हांवूय सांगता आमचो गोंय चलोवपाक आमकां दुसरो कॉन्ट्रॅक्ट आम आदमी पार्टीक नाजाल्यार भायल्या खंयच्या पार्टीक दिवपाची आमकां गरज ना. Manoj, tomorrow your party comes in the power. So what you like to give to the government? या आमचे भरपूर पॉलिसी आसतले. सो आमचो विजन डॉक्युमेंट लॉन्च जातलो. विजन डॉक्युमेंटाक लागून विजन डॉक्युमेंट आमी लोकांचे सगळ्यांचे सजेशन्स घेतले, व्ह्यूज घेतले, तेंचे एक्सपर्टीज घेतले. सो बेगीनूच आमी तो विजन डॉक्युमेंटाचेर काम चालू करता. ऑलरेडी आमचे पॉलिसी फ्रेमिंग चालू. आपूण ते लोकां फुड्यान दवरून तेचे ड्राफ्टिंग करून तेचेर सजेशन्स घेवन व्ह्यूज घेवन आमी एक रोबस्ट आमचो विजन डॉक्युमेंट गोंयांत लागून करतलो. तेतून एक थोडे पॉयंटांचे आमी फोकस करतले. ते कितें आसतले, कितें भितर ते विजन डॉक्युमेंट आसतले हे सगळे आमचे इलेक्शनाच्या पयलीं आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. कित्याक आतां जर हांवें तुमकां कितें सांगलें कित्याक आतां अजून मेरेन आमी लोकां कडल्यान व्ह्यूज घेवना की तांकां कितें जाय आनी कितें नाका तें. जो मेरेन तें आमी घेयना तो मेरेन आमी सांगपाक शकना. पार्टी लॉन्च जाली. पार्टी सध्या रजिस्ट्रेशन आमचे एक फायनल स्टेजीचेर आसा. थंय मातशें कित्याक ते होल्डिंग करला, कित्याक पेंडिंग करला. पूण एक लोकांक क्लियर कट सांगपाक सोदता की जे आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशन आसा ते 100% जातलेच. कित्याक आमी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणेच आमी आमचें कॉन्स्टिट्युशन रेडी केला आनी ते कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणेच ते पास जातले. डिले जावपाक शकता कित्याक आमकां खबर ना फॉर देर आर वेरियस रिजन्स. पूण 100% जातली. अजून मेरेन आमची फायल रिजेक्ट जावंक ना. जर रिजेक्ट जाली जाल्यार आमी तुमकां कळयतले आसले की ती फायल रिजेक्ट जाला आनी आमी कितें दुसरो प्लॅन बी चिंता. पूण एक लोकांक सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्सी सिंगल सिम्बॉलाचेर सिंगल पार्टी नेमाचेर 40 सीट कंटेस्ट करतले. इतले अश्युरन्स हांव तुमकां दिवपाक सोदता. टीएमसीचे जे कन्फ्युजन जाल्ले तेजेर टीएमसीचेर कन्फ्युजन म्हटल्यार लोकांक दिसलें की आमी तांकां अप्रोच जाला ना ते आमकां टीएमसी अप्रोच जाला अशें कांय हें सांगना. आनी आमी ज्या प्रमाणे सांगलां की आमी 40 सीट कंटेस्ट करतले. सो कोणा वांगडा टाय अप करपाचे प्रश्नच येना. There will be no alliance. नो अलायन्स फॉर आणि मनोज फाटल्या दिसांनी बायोमेडिकल पुणे इंडस्ट्रीन अपोज केल्लो ते आतां स्टार्ट जाता. तुमचें कशें काय? हय थंय आतां आमची एक्चुअली भुरग्यांची संडे मिटींग आसा हेजेरूच. ते मिटींग जाल्या उपरांत भुरगे थंयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. सो प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां इन्वायट आसतलो. सो प्लीज कवर दॅट प्रेस कॉन्फरन्स. तेजेर कितें उलोवपाक जाय कित्याक लोकांनी अपोज केले. आयज जाला कितें हांगा डिक्टेटरशीप जालें. लोकांचे कांयच म्हणणें मान्य करून घेयनात. हांगा मोस्ट पोल्युटींग ती आयज पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. कित्याक त्याच्या सकयल जितली शेतां आसा, जितले न्हंयो आसा, जितले थंय झरे आहा, जितली तळी आहा, सगळे पोल्यूट केल्ले आसा मडकय आनी पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटान. जाल्यार इतले आसतना पासून थंय तेंच्यांनी बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट हाडला. आतां आमकां खबर ना तो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट कितले सक्सेसफुली रन जातलो. कित्याक गोंयान मेरेन अजून मेरेन गव्हर्नमेंटाचो कसलोच प्लांट सक्सेसफुली
बरे भशेन एनवायरमेंट फ्रेंडली रन जाल्लो ना, बीट सनसडो बीट सालिगांवचो प्लांट नाल्यार आनी खंयचोय प्लांट उडून पळया. सो आमकां भंय आसा की हे फाल्यां खंय ना खंय तरी एनवायरमेंटल डॅमेज जातलेच. चलून व्हरतात कळ्ळें मरे.